विरोधकाकडल्यान भाजपा सरकाराचे मिशन कमिशन म्हण सदांच टिका जाताली। पूण आयज भाजपा सरकारांतलोच मंत्री गोविंद गावडेन हे सरकार भ्रष्टाचारी आशिल्ल्याचे म्हणत आमच्या आरोपाचेर शिक्कामोर्तब केला। विरोधकाच्या हातात आयते कोलीत सापडले जाल्यार गोविंदान आरोपांचो बडी मार आडायतना अटल सेतूचो दाखलो दिवन भाजपाच्या गोपात खवदळ घातला। कला अकादमीच्या ओपन एअर थिएटरान घालून घेतले आनी बोवाळ पडलो। विरोधकांनी संद सोडली ना। विधानसभेतय आनी भायरय ताणें आरोपांचे बाण फुगट्यो बॉम्ब जाता ते गोविंदाचेर शेवटून मारले। पूण गोविंदान आपल्याच सरकारांतल्या भ्रष्टाचाराची देख दिल्ल्यान मुद्दो बुमरँग जालो। सरकाराक एक्सपोज केल्ल्या बद्दल ताणें गोविंदाचे चक्क अभिनंदन केला। सगळ्यांनी गोविंदा गोविंदा केलो, पूण वेगळ्या कारणान आनी वेगळे स्टायलीत। सरकाराचें केन्ना तरी आनी मंत्र्यांचें केन्ना अभिनंदनूय करूंक जाय। जेन्ना मंत्री सत्य उलयता, जेन्ना मंत्री आमी जें कितें सदांच उलयताले किंवा सगळ्यांत भ्रश्ट सरकार गोंयांत गोंयच्या इतिहासांतलो हें जेन्ना तो एंडोर्स करता तेन्ना ताका कॉंग्रेच्युलेट करचोच पडलो ना। हांवें कितें करपाचें ताका, ताचें खंडन करपाचें ना, ताका एप्रिशिएट करपाचें। हें एप्रिशिएशन म्हणून हांवें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन खूब केलें। ताणें सत्य उलयना। हांवें म्हणलें आपलेच स्कॅम कित्याक, हेंय स्कॅम आहा तेंय स्कॅम आहा आनी खंयचे एकशे 30 कोटीचे स्कॅम आहा। तर आतां ताणें कॉंग्रेच्युलेट करून ट्रूथ एज द अनकॅनी हॅबीट ऑफ कमिंग आउट एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड टायम। जेन्ना तूं वेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट, डू यू एक्सपेक्ट अ मिनिस्टर टू से दिस ट्रूथ हियर? दे सेड इट। So he has actually confirmed this old English adage that truth has a habit of coming out at the most unexpected. काबराल उलयता ते सारके, पण काबराल उलयता तें की आपूण सगळें तें मोडपाचो म्हणून आनी नवें बांदपाचें। आतां तें मोडपाचें हाजेर हेरिटेज, चार्ज कुरियर, क्रिएशन, सो मेनी एस्पेक्ट्स। काबरालाक केन्ना केन्ना संवय आहा तो मातसो सुपर फास्ट आमी फॉरवर्ड, तो फास्ट फॉरवर्ड। सो ताजे खंयचे विचारान ताणें तें उलयलां तें म्हाका अजून खबर ना। PWD डिमांड्स येतले तेन्ना क्लॅरिफिकेशन। पूण एक वायट दिसता की कालच्या दिसाक जे आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो की देर इज करप्शन हॅपनिंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, आनी आमी एज ऑपोजिशन सदांच हे मिशन टोटल कमिशन म्हणून म्हणटाय हे इव्हेंट मॅनेजमेंटाचें सरकार। आज स्पोर्ट्स मिनिस्टरान सिद्ध केल्लें आसा हें करप्शन चलता म्हणून हो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार। पूण अटल सेतूचे बाबतीत मात कासवान पृथ्वी फाटीर उखलून धरची तसो पुलाचो विशय उखलून धरत ताका घोटाळो म्हणपाक मेळचो ना अशें सांगले। वयता वयता कला अकादमी वरी अटल सेतूचे बरे वायट जावचे ना अशें सांगपाकय ढवळीकार विसरलो ना। आयकात। अटल सेतू आसा एक युनिक वर्क, जे वर्क नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन घेवपाचें ठरयलें। ओन्ली बिकॉज ऑफ त्या वेळा वयले युनियन मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर जे डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले, तांणी रिक्वेस्ट केलो NHI आनी सांगलें की हें काम आमी गोवा गव्हर्मेंट GSIDC मार्फत घेता। आनी त्याच बरोबर जे अटल सेतू आसा इट इज वन ऑफ द टॉपमोस्ट प्रोजेक्ट इन गोवा आनी म्हाका दिसता त्या प्रोजेक्टाक तशें कांय जावचें ना। पूण जाचो विरोधकांनी मुद्दो केलो ते स्टेटमेंट आपणे केलेच ना अशें कला मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। इतलेच न्हू, पत्रकारांनीच हो अनर्थ केला। पत्रकारांनी दिशाभूल केल्या अशें म्हणत ताणें पत्रकाराचेर खापर फोडलें। खरें म्हणल्यार हो जो स्टेटमेंट जो आयिल्लो आसा हो स्टेटमेंट हांवें असो केन्नाच म्हणूना। हो पर्पजली स्टेटमेंट ट्विस्ट केल्लो आसा। पत्रकारान म्हाका ज्या वेळाचेर एक प्रश्न केलो की कला अकादमीचो स्लॅब कोसळलेलो आसा अशें स्कॅम म्हणटा, हांवें ताका प्रत्युत्तर दिता आसतना म्हणिल्लें आशिल्लें की कला अकादमीचो जुनो स्लॅब कोसळ्ळो तो कसो स्कॅम जावपाक शकता। उदाहरण जर घेवपाक जर गेले जाल्यार अटल सेतू जो आसा त्या पुलाचेर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी जाल्ल्यो आशिल्ल्यो, ताका आमी स्कॅम म्हणपाक शकता काय कितें? कारण ओपन करून तो परत चालू केल्लो आसा बारीकशी मेंटेनन्स रिपेर करपा खातीर, कारण ही नॅचरल कॅलेमिटी जावन आसा। कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी स्टेटमेंटाचो अनर्थ करप हें अत्यंत चुकीचें आसा। खास करून मिडियान सुद्दां हेजेर काही गोष्टी लक्ष दिवपाक जाय। आज विधानसभा चलता आनी ह्या संदर्भात रितसर आमचे सभापती जे आसा त्या सभापती कडेन सुद्दां
जो कॉग्निजन्स किंवा काही गोष्टी सांगपा खातीर हांवें मनाची तयारी दवरलेली आसा. सो तुमी स्पिकराक सांगताले बाबा या, रॉंग स्पिकराक स्टेटमेंट. सांगपाक जाय काही गोष्टी चुकीचे स्टेटमेंट आज घालून आज गोंयाक आज दिशाभूल करपाचो प्रयत्न बरेचशे जाण मिडियाय करता हेवूय आज सिद्ध जाल्लें आसा. प्रत्यक्षात खणून खणून विचारिल्ल्या पत्रकारांच्या प्रस्नाक जापो दिताना गोविंदान कितें विधान केल्ले ते परत एक फावट आयकुया. फकत उजळणी म्हण. आता ताजो योग्य अर्थ काडपाची जबाबदारी लोक अदालताची. मुखार ते स्कॅम म्हणटा ते कांय म्हाका एक सांग पळय स्कॅम आतां कला अकादमीचो हो जो रंगमंच स्लॅब बसवलेलो आसा ते स्कॅमा कडेन कितें नातें आसा ते करता ऑपोजिशन. ऑपोजिशन करता ते पळय तेंची ड्युटी न्ही ती पळय. आतां दुसरी गोश्ट आतां हे स्कॅम म्हणटा अटल सेतूचेर भरपूर काही गोष्टी जाल्यो मरे तेजेर स्कॅम म्हणून एक कोण केन्ना एक उलयत ना. मध्यंतरी तुमच्याच पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान व्हडली एक हेडलायन येयली अमक्या अमक्या डिपार्टमेंटाक 100 आणि 30 कोटीचे स्कॅम जाले तेजेर केन्ना कोण हे उलयलें ना मरे. तुमकां टार्गेट करता म्हणटा तुमी. ऑफकोर्स हें अशें जालें ना तें अशें जालें ना. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी.